आता म्हाका सांगाय तुमी हे मगे आटोलाय केले ते गोट कित्याक जालें ना तें पीसीस कातरूंक मेळनाय कितें करूं आतां न्हू एश कोन्न आमगे मामी ते बरें कोत्ता गोट जावपा जाय मातशें एश कोन्न ते पीसीस येवपा जाय सुकोल म्हणटरी कातून तेंचो मगे मोव आजून पासून पूण न्हू आतां हांव कितें करूं अशें खाता एश कोन्न काण खाता तेच पीस येयनाय एश कोन्न आनी शिजपा जाय आसलो काय मातशें काय एश कोन्न मातशें दाट जावपा जाल्यार तशें शिजोवन तेंय म्हाका खबर ना आतां एनीवेज टेस्ट बरो आहा टेस्ट न्हू हांवें जाय तेंपान केलें आनी हें कोरपा कित्याक पावल जाण तूं कोरपा रिजन पासून हें कोरपा रिजन पासून न्हू आमगे मामी एवढो फोनाचेर म्हाका सांगपा लागली कितें म्हूण जाणा पातोडे पान धाडचे मी आनी हांवें म्हणलें प्लीज आनी धाडनाका मसाला तूं कितें आटोल बीन कोण हांव तेजें मागीर म्हाका आसलो मोको न्हू तेचा मामी ते पाट डालली पान हालदी म्हूण तेजी व्हायलो दी सो हांवें ते सांगिल्लें हांव त्या पानाचें आयज कोतू म्हूण पूण हें मातशें बरें अशें करून ते पीस कातून खावपाक मेळ्ळें बरें जाता पूण न्हू हें एनीवेज टेस्ट बरो आहा पूण हाली न्हू टेस्ट न्हू सारको परफेक्ट हा पूण हाली पीस कातरूंक मेळ्ळें म्हाका कमेंट करून सांगाय तें आनी सुकपा जाय आसलो उदक ओ कितें जालें तें म्हाका खबर ना ओके आतां हेल्थनाक पळय डोसा भाजले आतां म्हाका कमेंट करून सांगाय तुमी आं कितें आमगे मिस्टेक जाला आसता ती हुंय हांवें रेसिपी शूट केली ना कित्याक इतू घाई घाई कोन्न केलें न्हू हांवें तें त्यान म्हाका शूट करपा मेळ्ळो ना कांय आनी आमगे एडसान ते रोग काल सान पावस येना आनी रोग सुकना डोसा यू लाइक or no? एलकेना डोसा भाजून दिलाय आणि हे न्हू असं खावपा वचना तगडे कोण अजून पासून त्या टेस्ट ना खावपाचो असो नाही गोड गोड बीन सुबेज एश कोन्न असो खावपा वचना एलके न्हू आतां सकल गेलेली म्हाका हेडपा आनी आतां काडूप जावपा येयलो ऑलरेडी लायट येता सगळी आतां आयज हांव न्हू सेकेंड काल हांव आख्खे दीस भायर सरना काल हॉलिडे न्हू सडनली काल हॉलिडे डिक्लेअर केली काल कितें तरी आसलोलें आनी आयज रक्षाबंधना हॉलिडे दिली तेंकां तुमकां आयकूं येता आसतलो न्हू इगोर्जीन मीस चलता मिसा आवाज येता आसतलो सो न्हू आयज तेंकां हॉलिडे काल हॉलिडे आनी हाल संडे 3 दीस तेका हॉलिडे जाला आतां आनी काल आख्खो दीस भर न्हू हांव आसलोलें घरा काल दीस भर भायर सरना आयजूय दीस भर भायर सरना म्हाका बेजार येयला सारको आनी आयज हांव आतां म्हणल्यार चल होय मातशें हें करपा लागलो मातशें सकयल या म्हूण हेडपा तो आपणागे स्कूटर घेवन येयला हेडपा सो हांवें म्हणल्यार ओके चल या आतां आनी कितें करूं आतां न्हू मातशें एश कोन्न फ्रेश एअर मेळ्ळें न्हू मातशें लायन येता कितें एश कोन्न न्हू मातशें फ्रेश एअर बीन मेळ्ळें न्हू मातशें बरें दिसता तेशें भायर सरपाक नाजाल्यार एक मिनट आय एम कमिंग बाबा एलकनागे टेक 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 एंड गो चल बेगीन हेड मागीर या आमी एश कोन्न भायर सरलें न्हू दिसांतल्यान मातशें सकयल देखून येयलें जाल्यार बरें जाता मातशें एश कोन्न आनी 2 दिसां जाल्यार काल सान भायर सरलें ना म्हणल्यार चल आतां म्हाका देकलें मातशें आनी हाल म्हणटा संडे सो काल फ्रायडे सॅटर्डे संडे 3 दीस आनी आयज विलबरूय घरा आसलोलो म्हणल्यार दीस भर घराको आसलोलें हांव मातशें एक ड्रेस शिवून काडलो आनी काम जाता ह्या दिसांनी मातशें हांव करता बरें मातशें एश कोन्न न्हू केलें तरी जाता एलकेन प्ले विल गो ना इन हाफ एन आवर चल चल हेडो येयला आपणागे बॅग बीन घेवन मोदें सायकल चलयता मोदें हेडो वयता तो न्हू येता आमगे हे आहा न्हू सेक्युरिटी आहा न्हू तेका हेडटा बरो तुमकां एक झाड दाखोवपा सोदतालें हिंगा हे न्हू आमगेलीं झाडां बिल्डिंगाची बरी गायले सगळे वाज बीन आनी एक झाड दाखयता तुमकां हांव हे झाडा स्टोरी सांगून तुमकां हे झाड आहा न्हू हे झाड न्हू चोय आतां केट जालो आहा तें ओके सो हे झाड दाखयलें तुमकां तें न्हू एवोकाडो ओके सो ही स्टोरी कितें जाणा सांगोन तुमकां हांव हेजी स्टोरी एक्चुली मुगे भयणीन न्हू तें आमी एवोकाडो हाडले तेदोन न्हू आमी तें म्हणपा लागलें हांव म्हणटा तें न्हू अशें कोन्न तें एवोकाडो सीड आहा न्हू
ताका तेणें टूथपीक अशें करून तोपून मागीर त्या हितून घायलोली टूथपीक तोपून न्हू एक प्लास्टिका ग्लासान घायलोली आनी उदकांत घायलो हाफ उदक घायलोलें अशें करून. सो हांव म्हणटा हें कितें कोन्न काय म्हूण अशें कोन्न कितें केलें काय म्हूण एक्सपायरमेंट न्यू एसो. मागीर ते म्हाका म्हणपा लागोलें अशें करून तें चोयलो म्हूण युट्यूबाचेर तें ग्रो जाता तें. आनी ते मागीर गोंय गेले थोड्या दिसांनी आनी ते गोंयसान येत म्हणल्यार न्हू ते खरें न्हू एक अशें करून येयलें रूप अशें करून वयर चोळटें. आनी इट वॉज अ गूड दिसा फर्स्ट टायम हांवें चोयलें अशें करून. आनी तेका न्हू झाडां अशें करून जायतीं आहा कितें आमगे झाड देखून हाडलें तें तेका रोवपा लायता हांव. तेगे रोवपा अशें करून बरें आसता झाडां जावपाचें बीन. सो हें झाड न्हू तेजें एवोकाडोचें आतां पूण तेका म्हाका न्हू अशें करून माती बीन जायी तेका जायती तें गोंय बीन व्होन रोवपाचें बरें जायती माती आहा थिंगां. हिंग वाज तें अशें करून हितू हें जावचें ना म्हाका ग्रो जावचें ना. आतां तें घोडे नेक्स्ट टायम वयता तेदों घोडे व्हरोत मागीर गोंया. आनी आतां सद्या गोंय गेलो आहा तेका लागोन आतां घर एमटी एमटी दिसोता कोण नाय जाल्यार घरा कोडे. आतां तें काल गेलां गोंया सो एमटी एमटी दिसोता घर. आनी हिंग आमगे न्हू जायतीं आहाय झाडां तुमी चोयलें जाल्यार न्हू अशें करून हें आहाय तें खंयचीं आहाय एलोवेरा आहा पपाया आनी तुलसी आहा चिकू झाड आहा आनी ते सायडीन न्हू कडीपत्ता आहा मुश्कासांग आहाय. मुश्कासांग न्हू आमकां इतल्यो हे पाटी दिल्ल्यो मेळ्ळ्यो सारक्यो जायत्यो हे पाट जायत्यो दिल्ल्यो आमकां सोगल्या तो आमकां काणकोणीचालो आमगेलो सेक्युरिटी आहा तो. सो हे पाट जायत मेळ्ळें. आनी न्हू आनी एक झाड दाखयता तुमकां तें ब्लूबेरी जायत खायलाय आमी ते कोणें आमगे बिल्डिंगान कोणें रोयलो तें सो जायत खायलाय आमी ब्लूबेरीचे. आनी म्हाका न्हू एक सारकें व्हडलें टेंशन जालो हा. हांवें पयर एक आख्खो विडियो शूट केलोलो आख्खो विडियो म्हाका जाता 2 days बॅक विडियो शूट केला हांवें आख्खो मुगे विडियो जालो शूट आनी हांव एडिटींग बी केलें आनी आख्खो विडियो मुगे डिलीट जालो हांव नाका कितें कोन्न तें. आनी म्हाका मागीर बेजार येवपा लागोलो मागीर आयज मातशें आहा ओके आनी गेटींग बॅक टू नॉर्मल म्हणटा ते भाशेन एल्कनूय न्हू आतां जाता बरो आनी वी आर गेटींग बॅक टू नॉर्मल आमगे एक्टिविटीज आतां स्टार्ट कोत्ताय. तेगे इस्कुला वचपाचें कॉमेर्स जालें आनी आहाय आतां तोय बीन बरो आहा. सो एवरीथींग इज गोईंग ऑन ओके नाव. आनी आतां हिंगा येता खेळपा हिंग म्हाका आपोयन हाडला आनी तो थिंग बेश्टो धांवता. आनी आयज न्हू हांवें कांय करूं ना जेवण बेज हांवें बेश्टें दाळ चिप्स आनी हें केलें बोंबील भाजलोलें. आनी ते न्हू आनी एक रेसिपी शूट केलोली बरी हेची राजमाची ती मुगे रेसिपी आख्खी डिलीट जाली हांव नाका कितें कोन्न तें विडियो जालो गेलो हांवें म्हणलें आसूं आतां. आनी आतां हांव मातशें बेश्टें बसलोलें शिंवपा मातशें एक ड्रेस काडून दवरला आतां हेगे जालें म्हणटरी न्हू वोसोन शिंवतो तो केसो कोन्न अर्द तरी शिंवतलें. हांव मुगे एक पाटी न्हू मोतीं घायलें न्हू तो शिंवोन जाय म्हणून जाल्यार तें मुगे घालपाक कोरपाकू जायो रेडी तो हांव तेश कोन्न मुगे मायंड प्रिपेर कोत्ता आयज हांव कोत्तोलें आयज कंप्लीट कोत्तो म्हूण न्हू अशें करून मुगे जाता. सो हांवें पयलीं तेशें हांवें 2 ड्रेस जाले मुगे कंप्लीट पयर हांव चिंतालें आयज मुगे जाल्यार पुरो आनी हांव कोत्तालें चिंतालें हांव कोत्तोलें म्हणून मागीर हांवें केशें कोन्न तें कंप्लीट केलें. सो हांव मुगे कितें कोरपा आहा न्हू मायंड शिंवपा आहा न्हू तेदो हांव मेन मुगे प्रिपेर कोत्ता. आनी चडशें शिंवपा न्हू हितू प्रॉब्लम ना पूण खातूत आसता मातशें रावपा पडटा कित्याक जाणा खातूत आसता सामकें कॉन्सन्ट्रेशन आसपा जाय. सो कॉन्सन्ट्रेशन दवरूंक पडटा. या मरे एल्केन या न्हू आं सो यू आर नॉट प्लेइंग देन वील गो नाव बेश्टो धांवता हिंगसान थिंगा. आतां वयता फाल संडे फाल चोया फाल्यां प्रेपरेशन कांय केलें ना चोया सकाळ मिसा सामी येवन कोत्ता मागीर कितें. आनी आतां वोसोन कोत्तोलें ड्रेस कंप्लीट म्हणजे जाय नाल्यार कोणता येता कित्याक आयच्या दिसा कोटा जालो मुगेलो एक कंप्लीट जाला पूण एटलिस्ट जालें जाल्यार न्हू हाफ तरी हांव कंप्लीट कोत्तोलें. आनी न्हू हे कोणागे हांव 4 ड्रेसीस शिंवता कॉटनाचे आख्खे कॉटन मटेरियलाचे. सो 4य ड्रेस कंप्लीट जालो म्हणटी न्हू हांव तुमकां दाखयतोलें ओके. तेगे भायर व्हरपाचें सो तेगे ते 4य कंप्लीट जालें म्हणटी न्हू हांव तुमकां दाखयतोलें. आतां वयता वयर आयज सुबेज खायना म्हाका आतां हांव वयतोलें आनी चल या बाबा आतां विडियो एंड कोत्ता आनी बरीं कोन्न तुमी सगळीं मेळया मागीर नेक्स्ट विडियोन
आणि नेक्स्ट व्हिडिओचे म्हणल्यार म्हाका हांव म्हाका कंप्लीट जालें जाल्यार मागीर दाखयता तुमकां इलान केसो येता बल्बा मिक्सा. सो नेक्स्ट व्हिडिओचे न्हू कंप्लीट जालें जाल्यार न्हू हांव दाखयता तुमकां म्हगे ड्रेसीस. आनी सो या सद्या हे दिसांनी तेच कांय ना कारण तूं भायर सरनाली कितू दिसूस एलकेन म्हाका स्वता आख्खे एक विकान तो भायर सरला. हालीं दोतोराक 2 फावट वचून येयलो तो आनी आख्खे फूल विका मध्ये हालीं 2 फावट डॉक्टराक वचून येयलो तो आनी तो हुंय भायर सरना बाडो. ताका लागून हांवें म्हणलें आतां मातशें भायर सरूया म्हणटा घेन. सो वयता आतां. गॉड ब्लेस एवरीवन एंड तुमचो व्हिडिओ लायक जाता जाल्यार डू लायक शेअर एंड सबस्क्राईब टू माय चॅनल सरिना दिकुना ब्लॉग गोवन इन मुंबई. बाय बाय. गुड नाईट एवरीवन.